विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सर्वीक्षकांक म्हजो नमस्कार. आयच्या दिसा आमच्या सांगात आसा CA एनसिटा डिसोजा. तांणी नोव्हेंबर 2023 जाल्ल्या CA फायनलांत उत्तीर्ण जावन ही व्हडली एक पदवी आपणायल्या. तांच्या विशयांत एक मोठी किरुपरिचय दिवची जाल्यार एनसिटा वॉशिन डिसोजा ही मूडबेळ्ळे उडुपीची. हांचो पप्पा आल्बर्ट डिसोजा आनी मम्मी वायलट डिसोजा आनी हांचे आर्टिकलशीप सुनील R.J. गोन्साल्वीस हाच्या हंडर गोन्साल्वीस अँड नायक चार्टर्ड अकाउंटंट्स मँगलोर ह्या ऑफिसांत तांणी आपणायला. पयल्यान पयले ही पदवी तुमकां आपणायिल्ल्याक तुमकां रास उल्हास हांव पटयतां, तशेंच शाबासकी दितां. ही तुमी क्लियर जातना ते रिजल्ट आयिल्ल्या दीस तुमची बोगणां कितें, तुमी कशें ते वापरलीं? खंडीत जावनी जानेवारी 9 तारीख 2024 म्हणजे जिनी असो वरतो एक दीस म्हणून सांगी येत. म्हाका डाऊट आसलो हांव पास जातांगी नांगी म्हणून, पूण हांवें सडावतावन म्हणजे रिजल्ट हांवें पळोवचें न्ही. हाच्या पयलीं हांवें कितले फावटी परीक्षा बरयल्या ती म्हज्या फ्रेंडान ताजे रिजल्ट पळयल्ले आसा. ह्या पोटी ताणें पयले पळयले आनी म्हाका टेक्स्ट मेसेज करून सांगलें की हांवें व्हॉट्सॲप इंस्टाग्राम पुरो बंद करून दवरले. सो हांव पातयो ना, ताणें मार्क्स सांगतना हांव खंडीत पातयो ना 271 म्हणटाना. मागीर हांवें जावन कुंतू पळयतना मस्त खुशी जाली. पूण हाज्या की चड संतोष हांवें म्हज्या घरच्यांक डाडा मम्मीक सांगताना तांकां जाल्लो तो संतोष पळोवन, तशेंच म्हज्या हेर कुटुंबदारांक सांगताना तांकां कितलो संतोष जालो तें पळोवन म्हाका चड संतोष भोगलो. ओके, सो तुमी दोनी ग्रुप ओट्टू बरयल्ले की वा एक ग्रुप सेपरेट जावन बरयल्ले? हांवें सेपरेट जावन बरयल्ले. म्हळ्यार मेन बरयतना 2 हांवें ओट्टूक बरयल्ले. म्हळ्यार सेकंड ग्रुपाक एग्जामिशना खातीर हांवें ट्राय केल्लें आनी थंय म्हाका एग्जामिशन मेळिल्लें. तशें म्हाका नोव्हेंबरान 3 पेपरां मात बरोवंक उरल्लीं. तशें म्हाका तें बऱ्यान बरोवंक जालें. सो ह्या CA जर्नी हाच्या विशयांत वा CA विशयांत तुमकां पयलें कशें कळ्ळें? म्हाका PUCन आसतनाच CA विशयान गोत्ता आसलें, देखून हांवें PUCन कॉमर्स कान गेल्लें. म्हळ्यार दुसऱ्यान चिंतलें की हांव सायन्स कान घेता म्हणून म्हजे मार्क्स पळोवन 10थांत, पूण हांवें CA करूंक आसा म्हणून कॉमर्स कान गेल्लें. पूण मागीर म्हजे ते दीस वेता वेताना मायंड इल्लें चेंज जालें. देखून हांव M.Com करता म्हणून चिंतलें. हांवें M.Com करून टिचींग फिल्डाक वेता म्हणून चिंतलें. अशें मागीर B.Comक वेताना सेकंड इयरान येताना एका म्हज्या सरांनी विचारलें तूं B.Comक कित्याक आयलाय म्हणून. हांवें तांकां M.Com करच्या खातीर आयल्या म्हणून सांगताना ताणें म्हाका म्हणलें M.Com करचें सूख न्ही, पूण तुका शाती आसा, तुका शाती आसतना हाज्या की वर्थ तुवें कितें म्हणून चिंताचें, तुवें CA करचें चड बरें म्हणून म्हाका बगता म्हणून तांणी एक मार्गदर्शन म्हाका दिल्लें. आनी हाज्या विशयान हांवें चड चिंतून मुखार हांव कॉलेज जाल्ल्या उपरांत डायरेक्ट एंट्री रुटा थ्रू हांवें CA करूंक स्टार्ट केल्लें. ओके, सो तुमच्या ह्या सगळ्या पॉयंटार तुमकां मेन इन्स्पिरेशन वा मोटिवेशन कोण? हांवें स्टार्ट करतना कोणाक हांवें म्हळ्यार कोणें सांगलें म्हणून केलें न्ही, म्हाका मोन आसा तशें केल्लें हांवें. पूण म्हज्या घरांत म्हाका बरो पाठिंबो मेळ्ळा, मम्मी डाडा जावन मस्त पाठिंबो मेळ्ळा. आनी अशें मुखार वेताना म्हाका थोड्या म्हज्या स्टेजींत हे CA नाका म्हणून म्हाका हांवें बगल्लें आसा. पूण त्या टायमार म्हजे लेक्चरर्स कोण आसात, म्हळ्यार युट्यूब व्हिडिओज हांव पळयतालीं आनी 1-2 क्लासीक आन गेले हांवें फास्ट ट्रॅक. त्या टायमार तांणी आमच्या खातीर म्हळ्यार ते सडा वचून रँकान गेल्ले आसताले वा बिग 4 काम केल्ले तसले आसताले आनी तांकां मस्त नॉलेज आसा. तशें आसतना तांकां पयशे करूंक मस्त वांटो आसलो. पूण तांणी टिचींग फिल्डाक येवन भुरग्यां खातीर इतलें केलें. म्हळ्यार एग्जामांनी आसतना फुडल्या दिसाक ती मॅरेथॉन रिविजन दवरतली. तशें आसतना ती दीस रात भुरग्यां खातीर इतलें स्टुडंट्सां खातीर इतलें करतना आमी आमकां एक एग्जाम क्लियर जाल्यार पुरो न्ही, ते करियत कोणना म्हणून सगळं तांकां हांवें इन्स्पिरेशन जावन काण गेल्लें आसा म्हज्या लेक्चरर्सांक. ओके, सो ती कश्टांची घडी म्हळ्यार खंयची? तुमी तेंची म्हणी एक घडी वेर म्हाका आनी CA जायना तशें घडलें आसा गी, वा तुमकां तांचे जावन वयर कोणें म्हणी आदार दिल्लो आसा गी? एक घडी न्ही, मस्त घडी आसात. CA नाकाच म्हणून चिंतलें हांवें. आनी ते केदां म्हळ्यार म्हजें आर्टिकलशीप जाल्ल्या उपरांत फायनल एग्जामाक हांवें घरा रावन घरांत बसून शिकयली. म्हळ्यार आर्टिकलशीप टायमार हांवें फायनल बरोवंक नासली, ताच्या उपरांत हांवें बरयल्ली. आनी त्या टायमार म्हजे क्लासमेट्स म्हळ्यार म्हजी B.Com जाल्ली वा ताच्या उपरांत तांणी काम करना, ती सगळी काम करनासली. पूण हांव आणखी शिकोनासली. तांचें लायफ पळयतना म्हाका मस्त हांव डिमोटिवेट जाता येताली आनी हांवें हें सोडना आनी काम करचें म्हणून हांवें चिंतलें आसा. आनी नोव्हेंबर 22 हांवें पयले फावटी फायनल एग्जाम दिताना तातूंत लॉ एग्जाम मस्त कश्ट जाली म्हाका. आनी रिजल्ट येताना म्हाका 210 मेळिल्ले, पूण लॉंत हांव फेल जाल्ली. ते म्हजे जिनियाचे पयले फेल्युअर म्हणून हांव चिंता, एकाडेमीक फेल्युअर. त्या टायमार हांव नाकाच नाका म्हणून हांवें चिंतलें. आनी तो वेळ म्हजो एक फ्रेंड आसा, ताणें म्हाका सांगलें एक फावटी ट्राय कर, कित्याक म्हाका एग्जामिशन आसलें. FRन म्हाका 70 मार्क्स मेळिल्ले.
तर गेल्यार होगडन वता देखून एक पुटी ट्राय कर म्हणून ताणें सांगलें आसा. तशेंच दुसऱ्या फ्रेंड्सांनी आनी घरच्यांनी म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा त्या टायमार. तशें हांव कंटिन्यू केल्लें. ओके. तुम्ही म्हणले तुम्ही डायरेक्ट एंट्री जावन आयिल्ल्यात म्हणून. सो बीकॉम तुम्ही करन मागीर आयिल्ल्यात. तुमकां ते रिग्रेट आसा की बीकॉम करून वचो आहलें, PU करना आयल्यार बरें आहलें, 3 वर्सां उरते आहलीं, तरी कशें? पयलें तशें जाल्लें म्हाका. म्हळ्यार कॉलेज जाताच हांव CA करूंक वेताना पयलें म्हाका भोगलें हांवें बेश्टे 3 वर्सां वेस्ट केलीं. हांवें बोगचे की चड म्हाका समाजान ते बोगचे बरें केले, तुवें 3 वर्सां वेस्ट केलीं तशें सांगलें. पूण ताच्या उपरांत एक दीस रँक लिस्ट आमची फायज जाल्ली युनिव्हर्सिटीची आनी गोल्ड मेडल लिस्ट. आनी कोणेंगे म्हाका ते रँक लिस्ट म्हाका फॉरवर्ड केलें WhatsAppar. तर ताका म्हाका 10th रँक मेळिल्लें बीकॉम युनिव्हर्सिटींत. ते पळोवन म्हळ्यार हांवें ते चिंतूकूच नासलें आनी इवन गोल्ड मेडल मेळटा म्हणून चिंतून नासलें. ते पळोवन म्हाका खाले रिग्रेट्स आसले, ते पुराय वेळ सोडून सोडले. मे बी ते हांव ते गेल्ली न्ही, CA फिल्डाक हांव गेल्ली न्ही, देवानात म्हाका ते धाडिल्लें अशें भोगलें. कित्याक म्हज्या कॉलेजी खातीर हांवें कितें म्हणी केलां म्हणून ती एक तृप्ती म्हजे थंय आसली. ओके ओके. सो आतां येवचे भुरगीं चडाव वचून PU जावनूच येतात, कोणी डिग्री करनात. तांकां तूं खालें म्हणूंक अशें येता डिग्री कर येवचें बरें गी वा PU जावन येवचें बरें गी, तुजें खालें मार्गदर्शन आसा की तांकां? वय हांवें म्हणचे डिग्री करचे की PU जावन येवचें मस्त बरें. कित्याक म्हळ्यार तांकां सिरियसनेस आसता. हांवें पळयलां हांव 3 वर्सां बीकॉम आमकां गोत आसा बीकॉम परीक्षे आमी कशें शिकता म्हणून. एग्जाम आसच्या एक हफ्ते पयलीं आमी शिकोवंक स्टार्ट करता. तशें आसतना बीकॉम आमी PUC जावनूच आयल्यार मस्त सिरियस आसता. आमी स्टार्टींग जावनूच फावंडेशन आमचें स्ट्रॉंग आसता आनी आमी तयार आसता कशें मुखार परीक्षा फूट करचें म्हणून आमी तयार आसता. देखून PU जावनूच करचें ते चड सोंपें म्हणून म्हाका दिसता. ओके. सो तुमची सगळी जर्नी CA जर्नी तुमी सेल्फ स्टडी केल्लें गी वा कोचिंग काण गेल्लें गी, कशें केलें तुमी? इंटरमिडिएटाक हांवें त्रिशा कोचिंग इंस्टिट्यूट जावन थंयच हांवें कोचिंग काण गेल्लें आसा. पूण ते म्हाका पुरा सब्जेक्ट कोचिंगाक वचोंक जावंक ना, कित्याक ते सोडून म्हाका आर्टिकलशिपाक वचचें पडलें. तशें 2-3 सब्जेक्ट हांवें खुद्द शिकल्ले आसात. आनी फायनलाक येताना हातूंय हांवें 3 सब्जेक्ट FR, DT आनी IDT ते हांवें फास्ट ट्रॅक क्लासेस काण गेल्ले. ताचे उपरांत थियरी आनी हेर सब्जेक्ट्स हांवें सेल्फ स्टडी केल्ले. ओके. सो खंयचें बेटर म्हणटात तुमी, सेल्फ स्टडी इज बेटर की वा कोचिंग काणी खंयचें बेटर? तशें हांव कांय सांगना सेल्फ स्टडी वा कशें, बिकॉज हांवें दोनी टायपाचें केलां. पूण थियरी सब्जेक्ट हांव चिंतिना तुमकां कोचिंगाची गरज आसा म्हणून. ते खुद्द आमी शिकत, कित्याक ते आमी कितले पुटे रिवायज करता, कितले आमकां कीवर्ड्स मोठीन दवरूंक जातात ताजे वयर अवलंबून आसता. आनी तशेंच प्रॅक्टिकल जर तर आमकां टायम मस्त उणो आसा म्हणून बघल्यार आमी कोचिंगाक वचचें बरें. कित्याक म्हळ्यार म्हजे सेकंड ग्रुप फायनलाचे सेकंड ग्रुप हांवें दिताना म्हाका वेळ मस्त उणो आसलो. कित्याक हाजे पयलें म्हज्या मतीर अशें आसलें की म्हाका वेगळी शिकोवंक जायना, मस्त टायम लागता अशें हांव चिंतून आसलें. पूण ते नोव्हेंबर 23 एग्जाम दिवचे पयलें म्हाका डायरेक्ट टॅक्स शिकोवंक 3च म्हयने आसले. ताचे पयलें म्हाका कांय गोतून नासलें. देखून हांवें भंवर सराची फास्ट ट्रॅक क्लास काण गेल्ली आसा आनी ते 2 म्हयन्यान हांवें ते कवर केल्ले. सो वेळ उणो आसतना आमी कोचिंगाक वचचें बरें म्हणून म्हाका दिसता. ओके. सो तुमच्या आर्टिकलशिप टायमार तुमी शिकल्यात की वा तुमी रिव्हिजन टायमार गेल्ल्यात, दॅट इज 6 म्हयने लास्ट गेल्ल्यात त्या टायमार मात शिकल्यात की वा पयलीं तुमची एक राउंड ऑफ शिकप जाल्लें? आर्टिकलशिप टायमार हांवें म्हळ्यार फायनल एग्जाम आर्टिकलशिप जाल्ल्या उपरांत हांवें बरयल्ली. देखून त्या टायमार हांवें फायनल शिकोवंक स्टार्ट करून नासलें, ताचे उपरांतच हांवें स्टार्ट केल्लें. ओके. सो त्या वण्टी तुमकां कांय म्हणजे रिग्रेट जालें की पयल्यांत हांवें एक राउंड शिकोवन आयिल्लें जाल्यार म्हजें प्रिपरेशन बरें आसतें आहलें म्हणून भोगलें की तुमकां? वय खंडीत जावनी. कित्याक हांवें पयल्यान सांगल्या परी हांव मस्त वेगळी म्हाका शिकोवंक जायना म्हणून हांवें तशें चिंतून आसली. पूण ते म्हाका कळिल्लें नोव्हेंबर 23 एग्जाम दिताना. देखून म्हाका ते आतां हांव चिंता पयलें हांवें समा प्लॅन केल्लें तर जाल्यार बेगीनच म्हजें शिकोवन जातें आसलें आनी वेगळी हांव CA जातें आसली म्हणून म्हाका भोगता. ओके. तुमी म्हणल्यार तुमी उडुपी तावन हांगा येवन आसल्यात. सो हें पयण वा इतले पयस तावन तुमी शिकोवन आल्यात, ताचे कांय तुमकां परिणाम पडलो की तुमच्या शिकपा वयर? वय पयले 3 म्हयने आर्टिकलशिप करतना म्हाका इल्लीशी हेल्थ प्रॉब्लेम आसले. देखून म्हाका अप एंड डावन करचें पडटलें. ते जाल्यार म्हजो मस्त टायम वेस्ट जातालो. देखून मागीर हांवें PGन रावंक सुरू केलें. थंय तावन शिकोवंक म्हाका इल्लें सुलभ जालें. तो तुमच्या ह्या तिनी स्टेजांत, दॅट इज CPT, इंटरमिडिएट आनी फायनलांत हायेस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट तुमकां खंयचे आसले आनी तुमी ते कशें फूड केले? म्हाका CPT नासली, हांव डायरेक्ट एंट्री जावन आयिल्ली. देखून इंटरमिडिएट टायमार म्हाका ITS फॅमिली कस्ट म्हणून भोगली सेकंड ग्रुपांत. आनी तशेंच फर्स्ट ग्रुपान कॉस्ट ते प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट जाल्ल्यान हांव मस्त पुटी रिवायज केल्लें. देखून ते म्हाका ओवरकम करूंक जालें.
तशेंच ITSM सेम ते आमी कितले पुटी रिवायज करता ताजे वयर डिपेंड जावन आसता कित्याक म्हणल्यार आमकां एक्झामा दीस जाय जे कीवर्ड्स आमी कितलेय आमच्या ओन वर्ड्सान बरयल्यार एक्झामा दीस कीवर्ड्स मात ते मॅटर करचे देखून घडये घडये ते आमी मतीन दवर नासल्यार आमकां ते सुलभायेन करूंक जाता. ओके सो तुमी आतांच्या स्टुडंटाक आल्या सांगचे म्हळ्यार खंयचे टफ सब्जेक्ट आल्यार प्रॅक्टीस करा, वय परत परत शिका, रिव्हिजन करा, जाल्यार ते इजी जाता वय म्हणून. खंडीत. ओके सो हे काल शिकपाचे जावन दॅट इज युअर अकॅडमिक सोडून एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीन तुमी आशिल्ल्यात की खंयच्या म्हणी? वय म्हज्या कॉलेज टायमार हांव स्पोर्ट्सान आशिल्ली, सॉफ्टबॉल एथलेटिक्सान तूं आशिल्ली आनी सांगातास हांव भाशण करूंक वताली. ओके इस्कॉलाचें जावन दी, कॉलेजीचें जावन दी वा कॅथोलीक सभेचें जावन दी हांव भाशण करताली. थंयसर DSSींत म्हाका उडपी DSSींत कोंकणी तशेंच कन्नडा दोना भाशणांत DSS मात्तार हांवें पयले आसतना आपणायल्ले आसा कॉलेजींत. तशेंच हांव कावाना बरयता इंग्लिशांत आनी कोंकणींत. ते हांवें CA करतना हांवें सोडून घातलें. ओके आतां हांव कंटिन्यू करनूच आसा. आमचे फिरगसाचें पत्र आसा सुवाद म्हणून ताका हांव बरयता. ओके सांगातास आमचे उडपी DSSीचें एक अधिकृत पत्र आसा उजवाड, त्या उजवाडाक हांव कावाना बरयता. ओके आतां सोशल मिडिया आमच्या सर भुरग्यांक एक लास्ट मिनिटार कंटक जावचें म्हळ्यार सोशल मिडिया शिकोवंक येता हितून पूण तुजें डिझायना कित्याक म्हळ्यार ही एक मेसेज येवच्यो ते आमची नोटिफिकेशन येवची. तुमचें सोशल मिडिया लायफ कशें आसलें वा तुमी ते लास्ट मिनिटार स्टॉप केलें की कशें आसलें? हांव एक एक्झाम येवच्या 3-4 म्हयन्या पयले इंस्टाग्राम आनी व्हॉट्सॲप बंद करून दवरले. म्हळ्यार म्हजे इंटरमिडिएट स्टेजीर हांवें तशें करून नासलें, पूण फायनल स्टेजीर हांवें कित्याक केल्लें म्हूण सांगल्यार ते हांव एडिक्ट जावचे की चड दुसऱ्यांचे फोटोज पळोवन हांव डिमोटिवेट जातालीं. हांवें आजुनूच सांगलें कित्याक म्हजी फ्रेंड्सां BCom जाल्ली फ्रेंड्सां वा ताचे उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएट केल्ली फ्रेंड्सां ती काम करनासली, पूण हांव घरा स्टुडंट जावनच शिकोनासली. ते म्हाका मस्त डिमोटिवेट जावन आसले, देखून ते हांवें इंस्टाग्राम जावन दी व्हॉट्सॲप जावन दी ते बंद करून दवरले. तो समाजांत मस्त तुमकां इफेक्ट पडले वा नेगेटीव इफेक्ट पडले कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांचे पुरो शिकप जावन ती कामार आसात पूण आमचे आनी शिकपूच जावना. हे परिणाम तुमचे वयर पडटना तुमी ताचे तोंड कशें वयर आयल्या? तुमच्या आवय बापायन तुमकां सहाय केलो की वा फ्रेंड्सांनी सहाय केलो की? वैखंडीत जावनी म्हळ्यार म्हज्या आवय बापायनी म्हाका सहकार दिला ह्या हातूंत. तांणी चड दबाव म्हजेर घालून नासलो, तूं आणखी शिकोवन आसा स्टुडंट तशें कांय सांगून नासलें तांणी. आनी तशेंच फ्रेंड्सांनी सांगलें म्हाका तूं आतां दुसऱ्यांचे पळोवंक वचनाका कित्याक तुजो एक दीस येता जाल्यार तूं सगळ्यांचे की वयर पावंक शकतलें म्हणून. आनी हांव अशेंच म्हणटा की सगळ्यांक की तांकां पडझडूंक तांचो दीस येता. एवरी डॉग हॅज इट्स डे. या ओके सो आतां 3 वर्स 6 म्हयने तुमी शिकल्यात ताचे उपरांत ते लास्ट 1.5 दीस तुमकां दिवन आसता. एक एग्जामा मदें आमकां 1.5 दीस आसा. तशेंच ताचे उपरांत 3 घंटे तुवें एग्जाम बरोवंक आसा. सो ह्या लास्ट 1.5 दिसांक तशेंच त्या लास्ट 3 घंट्यांक कसली स्ट्रॅटजी तुमी आपणायल्ली? 1.5 दिसांनी आमी काले शिकता तेंच आमकां मॅटर जावचे पयलीं आमी कितले रिव्हिजन केले ते पावना, पूण ते 1.5 दिसांनी कालें करता तेंच आमकां मॅटर जावचें. तशें आसतना हांव कालें करतलें म्हळ्यार पयलीं हांव रिव्हिजन करतना फर्स्ट रिव्हिजन जावन दी दुसरें रिव्हिजन जावन दी जाल्यार खंयचे म्हाका क्वेश्चन टफ म्हणून बघता वा खंयचे कॉन्सेप्ट म्हाका उडास वेता म्हणून बघता ते हांव मार्क करून दवरतली. आनी एक्झामा टायमार एक्झामाच्या फुडल्या दिसाक 1.5 दीस आसतना हांव दवरलें तें परत्यान रिवायज करतली. थोडे फावटी हांवें मॅरेथॉन पळयलें आसा. आमची लेक्चरर्स सगळी रात ती सकाळी फानसर हांगसर मॅरेथॉन दवरतली ते हांवें पळयलें आसा. आनी त्या 3 घंट्यांनी कितें करचें की म्हूण सांगल्यार हांवें मे हांगसर ही स्ट्रॅटजी आपणावंक नासली, म्हाका गुंतून नासलें. पूण नोव्हेंबरांत हांवें चेंज केली म्हजी स्ट्रॅटजी. पयलेंच हांव एका क्वेश्चनाक इतले टायम म्हणून दवरतली आनी त्या टायमार ते क्वेश्चन हांव कंप्लीट करतली. सपोज ते जायना म्हूण जाल्यार ते हांव सोडून दुसऱ्या क्वेश्चनाक वतली. तेन्ना आमकां पुरा क्वेश्चनाक तितलो टायमूच मेळटा आनी खंयचेय क्वेश्चन सोडून गेला म्हणून आमकां मागीर रिग्रेट आसना. करेक्ट. सो तुमी ते 3 घंट्यांचे सांगलें तुमकां थोडे फावटी खंयची क्वेश्चनां कळना म्हणून बघता वा ब्लँक जाता टोटली. ते ब्लँक जाल्ले काय म्हणे ओकेजन्स आसात की आनी तुमी तें कशें तुमी फूड केलें मुखार येता? वय हे म्हाका नोव्हेंबर 22 तशेंच जाल्लें. लॉ एक्झाम बरयतना हांवें पयलें पेपर आमकां 15 मिनिटां वाचूंक टायम मेळटा. त्या टायमार पळयतना हांवें चिंतलें हें जावचें बरें ना म्हणून फुल्ल ब्लँक जाल्ली हांव. पूण एक्झाम जाल्ल्या उपरांत म्हाका बगलें की म्हाका ते कॉन्सेप्ट गोत आसले. हांवें बरयल्यार शुअर म्हाका ते 10 मार्क्स मेळचे व्हडले विशय न्हय आसले, म्हाका 30 मेळिल्ले. सो 10 मार्क मेळचे व्हडले विशय न्हय आसले अशें बगलें. तशेंच हांव ते नेक्स्ट फावटी येताना दुसऱ्या एक्झामाक म्हळ्यार मे जावन दी नोव्हेंबर जावन दी जाल्यार येताना
म्हाका त्या कॉन्सेप्टा विशीं काल गोत्त आसा तितले म्हणे हांवें बरोवंक हांव शकली कित्याक फॅक्ट्स आमी बरयतना ताका इल्ले मार्क्स आसतात करेक्ट वय तशें खंयचे खाली सोडून येवचे न्ही 100 मार्क्स जाता तितले आमी अटेम्प्ट करीचे अशें म्हजें बघणं हय 100 मार्क्स अटेम्प्ट करचे इज द बिगेस्ट थिंग तुमच्या आर्टिकलशीप लायफांत 3 वर्सांत तुमी शिकल्लें तुमच्या एग्जामाक खंयच्या रितीन उपकार आवडलें वय खंडे जावन पडला स्पेशली जावन अकाउंटिंगान ते कितें आसा आमी कितें शिकता ते आमी हांगा अकाउंट्स करतना आमकां ते यूज पडटा सांगात तसं डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्स रिटर्न फायलिंग आतां आमी काल शिकता ते आमकां एग्जामाक जावन दी आमच्या शिकपाक जावन दी आमकां ते उपयोगाक पडटा म्हण हांव चिंता ओके सो आर्टिकलशीप लायफांत काम करचें इम्पॉर्टंट म्हण तुमी म्हणचे हय कित्याक म्हळ्यार थोडी इन्स्टन्स आसली पयलें आर्टिकलशीप वचनातली काली शिकोवन बसताली आय थिंक तें बरें न्ही म्हणून हय सो आमच्या आतां शिकच्या भुरग्यांक करंटली CA करनासच्या भुरग्यांक कसलो म्हणी संदेश दिवंक जाय आशिल्लो वय खंडीत जावनी कोणाक CA करूंक मोन आसा म्हळ्यार आतां कोण CA करनासा तर ती खंडीत जावनी तांच्या लागीं स्ट्रॅटजी आसतलीच तांकां हांवें कांय सांगचें म्हणून ना वय पूण तांणी मस्त सॅक्रिफायस करचें पडटा कोणी काली सांगल्यार ते चड मतीक व्हरचें न्ही आमकां एक गोल आसा तो गोल आमी कसो म्हणी अचीव करचेच आनी कोण CA करूंक आशेता मुखार तांकां हांवें इतल्यान सांगचें की कोणी सांगतात म्हूण वा कोणी म्हज्या फ्रेंड्सांनी केला म्हूण करच्या की तुमकां मोन आसा जाल्यार मात्र करा दुसऱ्यांच्या बायलांच्या दबावाक येवन तुमी CA करूंक वचनाकात म्हूण हांव सांगचें ओके ग्रेट वय तर परत एक पावटी तुमी CA क्लियर केलां तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्यांक सर्वांकी हांव रास रास उल्हास पटयतां परबी पटयतां तशेंच आयच्या दिसांक आयिल्ल्या की तुमकां देव बरें करूं तशेंच आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या तर्फेन तुमच्या मुखल्या भयणाकी हांव भोव बरें मागतां ताचे पयलीं एक सवाल मुखार कितें करचें म्हूण तुमी आशिल्लो हांवें आतां सद्याक म्हजें प्लॅन एम्प्लॉयमेंट करचें म्हणून म्हाका बिग फोरान करचें म्हणून मोन आसा पूण ते स्टॅच्युटरी ऑडिट डोमेनांत म्हाका करचें म्हणून मोन आसा सपोज थंयसर म्हाका जायना म्हणून जाल्यार हांव दुसऱ्या इंडस्ट्रीक वचोंक तयार आसा ओके सो तुमची कलेमणी भोगणां आसल्यार आतां सांगू येत आयचो हो दीस म्हाका फावो केल्ल्या खातीर आनी म्हजी CA ची जर्नी आनी CA ची भोगणां उसारूंक अवकाश करून दिल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्र हांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा ओके तशेंच सर तुमी ही व्हिडिओ पळयल्ल्या सर आमच्या विश्व कोंकणी विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू